चालू जाल्लो आणि जी बिझनेस आम्ही 25 वर्सां पयलीं चालू केल्ली तितून टाउन प्लॅनिंगाचे मनीस येवन ते मेजरमेंट करतात. एकदा येना, दोनदा एकदा इन्स्पेक्शन नोटीस धाडटा, ती इन्स्पेक्शन नोटीस कॅन्सल करता, परत नवी डेट दिता, मागीर येतात इन्स्पेक्शन करतात आणि तेजे उपरांत शोकॉज नोटीस धाडटा, पर्सनल हियरिंगाक आपयता. 25 years बॅक आमी बिझनेस स्टार्ट केल्ले. बिझनेस आमचे बायलेच्या नांवार आहा. शी इज अ MLA, डिलायला लोबो. टाउन प्लॅनिंगानसून आमी सगळी परमिशनां घेतलेली आणि आयज जो मंत्री फाटल्या दिसांनी म्हणटालो आपण मायकल लोबो भोंवकना, तेका सकाळी फुडें उठलो तसोच मायकल लोबो दिसता, दनपारां जेयताना मायकल लोबो दिसता, सांजचेर जेयताना परत मायकल लोबो दिसता, रातचो न्हिदतानाय मायकल लोबो दिसता, ओडेजान तो उठटा खंय रातचो, म्हणजे झेम पडना तेका सारकी, तेन्नाय मायकल लोबो दिसता तेका. हांव नको कित्याक पळयता. जर तर तो मंत्री म्हणटा मायकल लोबोक आपूण वळखना, कोण तो मायकल लोबो, क्रिमिनल काय साधता तो, जाल्यार तो इतलो तेका आमचे कित्याक पडला. शुक्रारा दीस, गेल्या शुक्रारा दीस म्हणजे आज 3 दीस पयलीं तो FDA ची टीम धाडटा आमच्या रेस्टॉरंटान अंजुना, जे रेस्टॉरंटान आमी 25 वर्सां जाली बिझनेस करता. आनी ती टीम सांगता रांदता तेन्ना खंय ते शीत हाला पडलेलें, एक टायल तिका क्रॅक जाल्लो आहा, ब्रँड न्यू टायल घातलेले आमी, एक कितें तरी वयरसून पडला आसतलें आनी टायल क्रॅक जालो. तो टायल कित्याक क्रॅक जालो, मोठ्यांनी पावस चालू आसलो, ते वयरसून एक थेंबो पडटालो, तेका दामराचें शीट त्याच दिसा रातचें घातलें आमी, दामराचो हें घातलो आमी, एक थेंबो पडटालो, ते कित्याक पडटा अशें करून 18 पॉयंट बरोवन आमकां सांगता तो रेस्टॉरंट आत्तां बंद कर म्हणून. आनी ही मॉडल्स ऑपरेंडी तेजी गेली 3-4 वर्सां चालू आहा. आमी मुख्यमंत्र्याकूय सांगलेलें जेन्ना हांव मंत्री आसलो पळय तेन्ना. भुमरस म्हणून एक रेस्टॉरंट कांदोली, अशें फ्लिम्जी ग्राउंडान हेंच्यांनी बंद केलें. फ्लिम्जी ग्राउंड, बरें रेस्टॉरंट, ज्या रेस्टॉरंटान बरो लोक येवन जेयतालो ते रेस्टॉरंट बंद केलें. मोरजे गांवांत, मोरजी मांद्रे गांवांत एक बरें रेस्टॉरंट, कितें तरी व्हेरी कॅची नेम ते, माराबेला, 1 म्हयन्याक बंद केलें. हे चल्लां कितें तें कळना म्हाका. एक खंयची हुकुमशाही चल्ल्या म्हाका दिसता. राजांची हें काबार जाल्लें, टर्म सोंपलो. राजा म्हणटात ते कितें सोजमता, पूण राजा म्हणटा 70चे राजा खंय ते, पूण 70चे राजांचो टर्म सोंपलो न्हू. जिकोन येयले आमदार, आमी येयले आमदार जिकोन, दिलायला येयले आमदार जिकोन. अरे तुम्ही सोजमता की तुम्ही ते गव्हर्नमेंट सर्वंटांक तुम्ही स्लेव कशें यूज करता. गव्हर्नमेंट सर्वंट इज नॉट अ स्लेव. Government servant is a government servant. They are getting paid salary of the government of Goa. Our money, taxpayers' money, not your money. You are going to tell them you go and stand over there म्हणटा तो, हिंगा उबो राव म्हणटा. खंयच्या तरी डॉक्टराक हाडलो खंय ताणें गोवा मेडिकल कॉलेजींतसून आनी सेक्रेटरिएटान बसयलो विदाउट अ टेबल. Means there is nobody to even caution him. I am requesting the Chief Minister that you should intervene in this. ही दादागिरी चालू आहा. गोंयच्या आयज बिझनेसमॅनांक हे त्रास करता. भायले बिझनेसमॅन जे गोंयांत येवन बिझनेस घालूंक सोदतात सो दॅट गोवन्स वील गेट सम जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज, तेंकां हे जे त्रास करता. जो तर CM इंटरव्हीन करून जो तर आयज हे सारके जाग्यार घालिना जाल्यार इन्व्हेस्टर जो कॉन्फिडन्स आहा तो काबार जातलो. जे गोंयांत इन्व्हेस्टर कॉन्फिडन्स आहा दॅट वील फिनिश. सो आयज जो तर म्हाका त्रास करता तो, जाल्यार फाल्यां कोणाकूय करूंक शकता. हांवें आतां एक्झाम्पल दिलें, बुमरस रेस्टॉरंट इन कांदोली, माराबेला इन मांद्रे, ही शट फॉर 1 मंथ. तेजे मनान येता पळय तशें वयलें, म्हणजे मनान येयलें शट म्हणजे शट. W हॉटेलान तो मनीस धाडटा गेल्या वर्सा, 2 years बॅक. ही सेंड्स his team of FDA in W Hotel to shut it down. Can you believe it?
Is he gone crazy? Is he in his senses? What he is trying to do? He is trying to show that he is the chief minister. तुमचे भितर जो तर केस्तांव आहा मुख्यमंत्री जावपाचे तुमच्या लेवलार झगडा न्हू. तुम्ही दुसऱ्या लोकांक कित्याक त्रास करता? आयज मुख्यमंत्र्याक सांगला हांवें. And my wife also told, and first time she cried, I felt bad that her business is being shut. आयज थिंगा हुई अंजुना आमच्या रेस्टॉरंटान एफडीएचे 8 जाण मनीस येयल्या आनी आमच्या कस्टमरांक भितर येवपाक दिना. हांव वयता थिंगा आतां. We are going to see what is wrong in our restaurant. What are you trying to prove? That my restaurant is wrong, something is wrong inside, food is wrong, some fish is wrong, chicken is wrong. Nobody has complained. आमच्या रेस्टॉरंटान म्हाका दिसता कितकेशेच लोक येयल्ले आहा. इवन आमचे मिनिस्टर येयल्ले आहा ऑनलायन बुकींग करून. They have never complained. I asked today one of the minister, I am not naming him. I said, did you find anything wrong in our food? He said, no. Very good food. He told us CM also. So I don't know what is wrong with him. He is going too personal. This cannot be the case. You cannot go personal on somebody. Just because we are in the opposition, you are going personal on us to shut my restaurant. What is wrong with him? I told Chief Minister, I said, you got to find out. He is your minister. We are in the opposition. He just cannot send his team and say, shut the restaurant. Tomorrow he will send to some other restaurant. Tomorrow he will send to some other place. म्हणजे गव्हर्नमेंटाच्या कामदाराक जो आमचो सरकाराच्या पगारार जे लोक आहा एफडीएन वा आनी खंयच्या डिपार्टमेंटान टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग दे आर बींग मिसयूज्ड. दे आर बींग टोल्ड गो हियर, गो देयर, गो हियर. रातचे 12 पासून खंय तांकां जागे दवरतात. एक उगडास जाता तेका एक फोन मारता म्हणून की आपल्याक आतां हें तुवें सकाळी फुडें हें केल्लें जाय म्हणून काम, हेजें इन्स्पेक्शन केल्लें जाय. कितें तें बेकळावपाचो प्रयत्न चालू आहा. आता सांगला ते प्रमाणे बिझनेस आमचे काफे लुडा नाव वी हॅव नेम्ड इट एज पिस्को बाय द बीच अंजुना. बागाडेक नाझरी रिसॉर्ट जितली बिझनेस आहा इवन बिफोर मायकल कुड बिकम एन MLA हो जिल्ला ही बिझनेस आमची चालू आसली. सो हांव एकूच विचारूंक सोदता, मायकल जेन्ना बीजेपीन आसलो तेन्ना कितें दुदान नालोलो आसलो? Everything was right, and as soon as he goes in Congress and now he is in opposition, आमचे सगळेच wrong जाता. Why was this not happening when he was in the ruling? That is my only question. ही बिझनेस आमची even before he could become जिल्ला member आमची चालू आसली. लास्ट 21 years 25 years आमची बिझनेस चालू आहा. बीजेपीन आसले तेन्ना सगळे सारखे आसले काय? आणि आता ऑपोजिशनान पडले म्हणटकूच आयज ते आमचे पिस्को बाय द बीच वन ऑफ आवर बेस्ट रेस्टॉरंट्स इन अंजुना तुका वयता जाल्यार बुकींग करून वचोंक पडटा. दॅट मिन्स दॅट्स द लेवल ऑफ गुड क्लायंटल दॅट वी गेट. ताणे एफडीएचे थंयसर मनीस दवरल्यात आनी आमच्या कस्टमरांक भितर घेयनात म्हळ्यार बंद कर म्हूण सांगता. दिस इज द हायट ऑफ गेटिंग पर्सनल आणि बिझनेसाचेर येवपाचें. आय थिंक दिस इज कंप्लिटली रॉंग. आमच्या सीएमान मिनिस्टर इज मिसयुजिंग his position. And all the FDA officers who are come over there, we are going to file a complaint on them for restraining our clientele to come inside. They are stopping our clientele to come inside. They are telling our clientele that the restaurant is shut. They have no business to come in our restaurant to say that. We have a valid FDA license. We will move the court of law and whatever needs to be done we will do. I don't know that he only That you all knows. should ask him, no? He is not meeting any of the press. तुमका जो कितें धाडटा तो ट्विटर धाडटा वा कितें तरी रिकॉर्डेड मेसेज धाडटा तेका खंय मुख्यमंत्री जावपाक जाय. आतां सगळ्या आमदारांक तो त्रास करूंक सोदता आनी मुख्यमंत्री जावंक सोदता. कसो जातलो हांव? आमी ऑपोजिशनान आहा. तेंच्या हायडीनूच आहा तेंकाच विचारचें पडटलें कोणा तरी. मुख्यमंत्री जावपाक आमकां कित्याक त्रास? आम्ही स्टॉप केला तेका मुख्यमंत्री. आम्ही सीएमाक सांगलें की हे चल्लां कितें काय म्हणून. आता आमची 5 बिझनेसांनी तेणी नोटीस काडल्या
5 बिझनेस एस्टॅब्लिशमेंट. एक बिझनेस एस्टॅब्लिशमेंट फ्रायडे येता ते आनी FDA म्हणटा दिस इज रॉंग म्हणटा. आयज येता ते आनी क्लायंटांक स्टॉप करता भायर रावन. हाऊ कॅन दे डू लायक दिस? This is totally, I have never heard of. But when I heard the other day that one of the restaurant in my constituency, which I knew earlier, which I had told CM also, 1 month they bond kele, Boomer's restaurant, good restaurant. Another restaurant that in Marabella, he shut for 1 month. It is as per his whims and fancies. He thinks something, somebody tells him you shut this place, he shuts that place. चल्ला कितें? ती राजाशाही जी आसली ती काबार जाली न्हू, तरी चालू आहा. तरी आमचे हे सगळे जे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आहा सर, डावन द लाईन जितके लोक काम करता, लेडी मेन, ते तेजे म्हणजे राजा आधी सांगतालो हिंगासून तूं आतां चलत लाग, आपूण सांगीसर तूं चालूच आसतलो चलो, म्हणजे अशें चालू आहा. हे चालू आमच्या ऑफिसांसून हेंकां धांवणायत आहा, हें वचोन रेस्टॉरंट बंद कर, ते वचोन बंद कर, चल्ला कितें दादागिरीची भाशा. वी वील नॉट शट, वी वील मूव द कोर्ट ऑफ लॉ. वाय वी शूड शट? वॉट इज रॉंग इन आवर रेस्टॉरंट? तुमकां बीजेपी येवपा खातीर आनी कितें प्रेशर आनी आसा? तशें कांय ना. तो कितें तरी प्रूव करूंक सोदता हायकमांडाक की आय कॅन टार्गेट द लिडर ऑफ ऑपोजिशन, आय कॅन पुट हिम इन प्लेस. वॉट ही कॅन पुट मी इन प्लेस? आमी कितें तेजें रीण काडलां? तुम्ही कोर्टान वयतले म्हणटाला जाल्यार पर्सनली See, if he is going to put some order on us, we'll go to court. आमच्या रेस्टॉरंटाक लायसन आहा. यू कॅन शट अ रेस्टॉरंट विच डजंट हॅव अ लायसन्स. वी हॅव पंचायत लायसन्स, वी हॅव FDA लायसन्स. अर्लियर नेम हॅज बीन चेंज्ड. सो द न्यू हे जे येतले आमचे कितें म्हणटात तेका टर्न ओव्हर येतलो तेन्ना आमी अपग्रेड करतले लायसन्स. It requires financial years backing to upgrade a license. You should have 12 lakhs per year revenue. So we are crossing more than that. We'll upgrade it. We have a license. So he is trying to only show his officers and the other MLAs that I am in control. He thinks himself. म्हणजे त्याचे भितरले भितर चिंता तो आपण कंट्रोलान आहा. कसलो कंट्रोल आहा बाबा तूं लोकांची बिझनेस बंद करपाक? हा? मायकल बाब, फाटल्या दिसांनी PCPची कारवाई जाता. आता SIT हे फॉर्म केलेली आसा इलिगल लँड्स ग्रॅबिंग्स खातीर. ते म्हणटा की कोस्टल बेल्टान असे खुबशे केसीस येता. आमी खोशी न्हू, आमीच सांगलेले सीएमाक की जे कितें लँड ग्रॅबिंग जाला तेजेर चवकशी जावची म्हणून. तेणें बरें काम केल्लें. SIT घातल्या. स्वागत करता ह्या SIT? स्वागत केन्ना केलां. आतां SIT फॉर्म जाले केन्ना. तेजी कारवाई चालू आहा न्हू. अरेस्ट कितकेच जाले न्हू. पावराचो मिसयूज करता म्हणटा. तेणें ऑलरेडी मिसयूज केल्लो आहा. पूण FDA ओनली आता आमी हिंगासूर ह्या सेशनाक येयल्ले आहा. डिलायला इज अ न्यू MLA. शी इज बींग कॉल्ड ओवर देर by the officers of the FDA saying that the owner is required to sign. आज तुम्ही बाकीचे MLAs कित्याक घातल्या? कोणाचे? बाकीचे काँग्रेसचे तुम्ही आमी थिंगा सांगला न्हू. आमी सांगला थिंगा. आय हॅव एक्सप्लेन that the opposition, especially the Congress party, had taken a decision. युरी आलेमान म्हाका दिसता स्टेटमेंट केला. It is very clear that we will not go in a 5-star hotel, which I also said that आमचे बरे असेंब्ली हितून हॉल आहा. आय हॅव स्पोकन इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर ऑल्सो अँड आय हॅव गिवन माय क्लॅरिटी ऑन that we have a good conference hall, we have dining arrangement over there, tea coffee arrangement, everything is there. Only the caterer or somebody has to come and serve that tea coffee and snacks or whatever is required to be served, and that can be held over there. So here the bill will be huge for 2 days. It is like today and tomorrow. So that amount will go from the secretary legislature, and it is our amount and the taxpayers amount. So we said that we strongly do not agree on that, object to that expenditure which will be done by the secretary legislature. But for the respect of the chair, because I was officiating speaker, I was acting speaker, I was deputy speaker once upon a time, 2.5 years आम्ही काढलेले आहा. To respect the chair as a leader of opposition, I have come over there because it
we have to give, once the governor calls us, the speaker calls us, we have to come. And we have done it. And I had also requested our MLAs, we have to come. We'll not attend the session. Then we'll tell them to have it in the assembly. It should be held in the assembly. We have a good conference hall. So Speaker agreed today. I spoke to him. I told him that it should have been held in the assembly. That was this of all the Congress MLAs. सर आणि एक विषय असा म्हणल्यार ते अंगणवाडी स्ट्रायकाक बसला आणि काल ते बरे ना जाले खूप मंत्र्याक चोड पडला. हांवें काल ट्वीट बसून केलें, मंत्र्याक चोड पडला, कोणाचे रेस्टॉरंट वचून बंद करपाक आठ ऑफिसर धाडला खंय आतां आमच्या रेस्टॉरंटात. तशें ते खूब जाणांक आनीक त्रास चालू आहा तेजे. पूण मंत्र्याक काय पडोंक ना, थिंगा आंगणवाडीचे जे टिचर्स हे आहा, जे स्टाफ आहा ते थिंगा उपाशी पडले. ते कितें आहा न्हू, केन्ना देव वयरसून पळयता आनी रायट टायमार जे कितें देव धाडपाक जाय ते धाडटा. सो वी वील वेट. वी हॅव फेथ इन गॉड. देवाचेर फेथ आहा आनी काय म्हणूंक शकना, कित्याक ही थिंग्स इज अबाव गॉड, ही थिंग्स इज अबाव चीफ मिनिस्टर. आतां सद्याक जे चालू आहा गोंयान, जे चालू आहा, हे राजकारण जे चालू आहा, ही थिंग्स आपूण मुख्यमंत्र्याचे वयर आहा म्हणून, आनी तो कितेंय करूंक शकता म्हणून, आनी कोणूच ताका स्टॉप करूंक शकना. मुख्यमंत्री कित्याक इंटरफियर जायना जाल्यार ताका आमी सांगलें इंटरफियर जाय म्हणून. वी हॅव टोल्ड हिम दॅट ही नीड्स टू टेक कॉग्निझन्स ऑफ दीस. सर हे सगळे जाता पळय तुमची काँग्रेस पार्टी कितली स्टँड आहा तुमची वांगडा? हे माझे ओन पर्सनल बॅटल. दिस इज माय बिझनेस. इफ इट कम्स टू जनरल लायक आंगणवाडी टीचर्स, Congress party is the staff of Anganwadi. Congress party is behind the staff of Anganwadi. All Congress. That is my personal business. We will handle it. We will go to the court. We will take all measures. But as a government, I told Chief Minister, it is not right on part of the government officers and part of the government minister of your government to act like that. He is acting one-sided. He is acting to target me, to tarnish us, to shut all my businesses. हे केन्ना जावंकूच शकना की एक मनशाचेर 6 जाग्यार 5 जाग्याचेर आतां इन्स्पेक्शन जालें आनीक आयज लेटर येयला उरलेल्या जाग्याचेर, म्हणजे ऑल माय बिझनेसीस आनीक उरल्या न्हू, 7-8 आनीक उरल्या. सो तेजेरूय तो आतां लेटरां धाडपाचो. सो ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप देर. ही इज गोइंग टू सेंड लेटर्स टू ऑल. सो अशें केन्नाच कोणाक जावंक ना की ही रिसिव्ड inspection notices or show cause notices to all his businesses. आता मानूंक शकता एक कडेन, आणि complainant कोण? Complainant is the minister, because the letter is addressed to OSD to the minister. Why only you had been targeted? That I cannot. You have to ask him, no. So you have to take his appointment. तो मेळना आमकां. तुम्ही विचारा.